Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my soul, come and touch me, heal me, set me whole. Lord, I'm needed in this darkened world that is groping and going astray. Let me shine bright, be your light to show, yes, show the way. Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my soul, come and touch me, heal me, set me whole. Lord, I'm needed in a hurting world that is breathing in suffering and pain. Help me stretch on, bring your healing, yet once, yes, once again. Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my soul, come and touch me, heal me, set me whole.
Sugli ami ektai sauya, sugli ami lagi soya. Dunia deva manuya, manunam so takasoya. Tarona tu morobonia, jevitatum surudonia. Angka burkya tuatagol, tuja raja turun tagol. Tarona tu korok dunia, jevitatum surudonia. Angka burkya tuatagol, tuja raja turun tagol. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियो पायस ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले फ्लॉरी फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेनिस फेर्नांडीस, सारा फेर्नांडीस, एल्विस गॉयस, बाजिलिया पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. नेविता कुलासो आनी फामील आपणा पासत मागूंक लायता तांचे पासत आनी हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात, भोव करून कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, तांची सेवा करतात, दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स आनी एडमिनिस्ट्रेशन आमचें आसा तांचे सगळ्यां पासत मागुया आनी हे महामारींतली आमकां वाटाय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. खंयच्या अधिकाऱ्यान तूं हें सगळें करताय हो प्रश्न जेन्ना जेजूक विचार केलो तेन्ना फारिसेवांनी आनी जुदेवांच्या लोकांनी तेन्ना जेजून तांकां बापातान येता तो अधिकार तांकां कुडीत केलो. आपूण करता त्यो सगल्यो वस्तू बाप आपल्याक दिता आनी बाप ह्या संवसारान आपल्याक जें कितें करता तें स्वता प्रमाणे करूंक आनी स्वत आमकां सगळ्या वस्तूचे गुलामपणांतली मेकळी करता म्हूण जेजून आमकां कुडीत केलें. आमच्या जिवितान बाबा वयलीनो स्वत उलोवंक आमकां जायते सोयीक मेळटात, आमकां जायतो अणभव मेळटा. आमी ह्या स्वता प्रमाणे जियेता तेन्ना आमकां सगळे ह्या संवसारांत आसलेले गुलामपणांतले मेकळे करूंक आमकां आदार दिता. आज उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान स्वत उलोवंक जायते फावटी आमी फाटीं सरता तेन्ना जेजू परतून एकदां आमकां ह्या स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां उगडास करता. तर हेंच मनान धरून हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. उदीक आनी उदीक स्वताचे गवाय आमी जावं, उदीक आनी उदीक स्वत आमी उलोवंक, उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान स्वता प्रमाणे आमी चलूंक आनी अशें जेजूक आमी साक्षी दिवन आमी सुर्गीचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक वावरूंक. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसोने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, तूं पातक्याक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत
काकलूतको सगळी म्हणूया क्रिस्ता काकलूतको आमचे खातीर विनोती कोच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूतको सगळी सोम्या काकलूतको सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडाबोडी पोरमोणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगल्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय सर्वेस्परा. विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलोय. देखून तुका हांव दिनवासतलो आनी वाकाणटलो आनी सर्वेस्पराचें नांव परगोडटलो. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाट्यो चोलच्यो आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगल्या काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावन हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यान हांव तिका सोदतलों. तिचें फळ दाख्या वरी म्हजे भितर फळ जाय पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलो. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदारगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिल्ल्या ताकाच सगली मोहिमा. तिच्या प्रमाणांक जिखूंक हांवें येवजिलां. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरलां आनी हांव कधींच लोचेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें समृद्ध सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गाक उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलों. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितळ निर्मळ रावंक ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समृद्ध सोर बोरी जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणटायेची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवाड दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगारा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक ताची आस. मोवा परस पोळ्यांतल्या मोवावून अदीक ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गाराक उबी रावया.
क्रिस्ताच्या शिकवणे गिरेस्तावन सुम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. Survispo तुमचे सवे आसू. तुमचेही सवे आसूं. मार्ग पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेसू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयले आनी जेसू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक, 2 शास्त्री आनी जाणटे ताचे सोशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका सोत्या कोणें दिल्या? जेसून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करता. म्हाका जो जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुआंवाचें स्नान स्वर्गांतान की मनशांतान आयलें? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतान अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तो तुमी कित्याक सोत मारलें ना? पूण मनशांतान अशें म्हणूंक आमकां ताकत ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुआंव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हणलें, आमी नोकरो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना सोत आनी सोता प्रमाणे आमच्यो कुरण्यो करता तेन्ना आमकां कोणाचीच भें दिसना आनी आमी कोणाचीच भिरांत दवरिना. कित्याक सोत आमकां सगलें आमकां उदीक बोडान भरता आनी सगलें बरें आसा तें करूंक आमकां आदार दिता. जेजून अशेंच केलें, कित्याक तो बापातान आयिल्लो आनी बापाचो पूत जावन आसलो. आपूण करता तितलें स्वतान करता आनी स्वताचो अधिकार आपल्याक आसा म्हणून तो जाणो आसलो. हाका लागून जेन्ना ताणें देव मंदिरांत भितर सरलो आनी देव मंदीर खिरीत भाशेन चोरांची आनी नागोवण्याची धूल केली आनी बाजार कसो करून थंय विक्रेक सामान विकताले तें पळोवन जेजू तिडलो आनी सगल्यांक ताणें भायर घातले. सगल्यांक ताणें राजू करून एक दोरी करून ताणें सगल्यांक मार घालून तांचे मांड सगळे परतून उडयले आनी तांकां भायर घातले आनी देव मंदीर साफ करूंक तो वावुरलो. बाबा भयणीनो, जेन्ना जुदेवांनी आनी फारिसेवांनी हें पळयलें, जेन्ना 2 शास्त्र्यांनी हें पळयलें तेन्ना तांणी ताका विचार केलो, कसल्या अधिकारान तूं हें करताय? तुका कोणें हो अधिकार दिलाय? देव मंदिरांत येवन हें सगळें तुवें नाडबुदी करूंक तुका दिसता? आमी करताले तें बिझनेस, आमी करताले तें सारकें आसा अशें ते चिंताले. आनी जेजू तांकां एक विचार घालता आनी तो म्हणटा, तुमी म्हाका सांगशात, तो जुआंव बातिस्ताचे जो ह्या संवसारांत आयलो तो किरीत भाशेन ताचें स्नान स्वर्गांतान की मनशांतान आयलें? कित्याक बाबा भयणीनो, 2 शास्त्री आनी फारिसियो बरे भाशेन जाणा आसले की जुआंव बातिस्त एक प्रवादी जावन आसलो. जुआंव बातिस्तान जें स्नान दिलें तें किरीत भाशेन बाबा भयणीनो देवातान आयलें म्हूण ते जाणा आसले. एक प्रवादी जावन ते ताका सोत मानिनासले. किरीत भाशेन तांणी तर म्हणलें की जुआंव बातिस्त स्वर्गांतान आयले म्हणून ताचें स्नान जाल्यार तो खरो एक प्रवादी, खरो आमी ताका सोत मानूंक ना म्हूण बाबा भयणीनो ते किरीत भाशेन एक मिस्टेक करतले आसले. हाका लागून ते घुस्पोले. जरी तर तांणी म्हणलें मनशांतान आयलें जाल्यार बाबा भयणीनो आमी जाण जावनूय ह्या प्रवाद्याक आमी नाकारलो आनी ताका आमी बोणकुणीन घातलो, ताका भायर आयलो, ताका आमी पयसायलो. हेंय सोत ते जाण आसले. हाका लागून हे सोताक ते भियेले, कित्याक सोत कितें तें जेजू तांच्या तोंडांतल्यान
किरीत भाशेन काडूंक सोदतालो. पूण हे सोत उलोवंक बाबा भयणीनो तांकां कठीण लागतालें. सगळ्या अधिकाऱ्यान ते दुसऱ्यांची जुलूमशाही चलयताले. सगळ्या अधिकाऱ्यान ते नाका आसतली आडगां करून पयशे करताले. सगळ्या अधिकाऱ्यान देव मंदी तांणी बोश्टायल्ले. हाका लागून जेजू तांचें कोसियेंस किरीत भाशेन बाबा भयण्यो त्या वेळार उक्तें करता आनी म्हणटा कोण खंयच्या अधिकाऱ्यान जोआ बातीस स्नान दितालो तो सांगात. आनी बाबा भयण्यो हें सांगूंक ते भियेतात लोकांक आनी लोकांची उरपोजीक ते भियेतात. सोत उलोवंक ते फाटीं सरतात कित्याक ते जाणा आसले बरे भाशेन जोआ बातीस एक प्रवादी आनी जरी तो जोआ बातीस एक प्रवादी जाल्यार जेजूय जावन आसा प्रवादी, तोवूय जावन आसा स्वताचो मसियेस आनी आमी ताका ह्या वेळार केणटात, आमी ताका मानून घेनात म्हूण ते जाणा आसले. जिवितान आमकां जायते फावटी सोत बाबा भयणीनो असल्या जायते परिस्थितींनी आमचे दोळे उगडटा, आमच्या दोळ्या मुखार येता, आमकां घडये अणभवांतल्यान मेवता. पूण जायते फावटी बाबा भयण्यो आमी हें सोत आमी मानून घेवचे बदलेक आमी जायते फावटी बोलतेच दुसऱ्योच वस्तूंक आमी वेंग मारता. आमी जायते फावटी सोताक फाट करता. आमी जायते फावटी सोत आसा तें दामून धरूंक सोदता आनी जायते फावटी दुसरो आमकां जेन्ना आमच्याच जिविता वयर, आमच्याच करण्या वयर, आमचेच मांडण्या वयर आमकां सांगता तूं स्वता प्रमाणे जियेना, तूं स्वताचो मनीस न्हय, तूं फोटिंगगिरी, तूं फोटिंगपणान तुजें जिवीत सारता, तेन्ना बाबा भयणीनो आमकां दूख जाता. सोत बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांतले मेकळेपणांतले बाबा भयणीनो आमकां दवरता. सगल्यांक आमकां बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक देवा सोशी लागीं व्हरता. अदीक आनी अदीक अधिकारान जियोंक आमकां आदार दिता. जो मनीस स्वताचो तो कोणाकूच भंय धरिना, जो मनीस स्वताचो तो उलोवंक बाबा भयणीनो फाटीं सरना. आमकां देवान हें स्वता प्रमाणे जियोंक अधिकार दिला. बावतिस्मा वरवीं पवित्र स्नान आमकां दिला. दर दिसाक आपल्या उतरा वरवीं हें सोत उलोवंक जेजू आमकां बोड दिता. दर दिसाक हे पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं आनी आपूण आमच्या काळजांत जेन्ना क्रिस्त प्रसादा वरवीं येता तेन्ना हें स्वताक फुडो करूंक आनी सोत उलोवंक आमकां तो बाबा भयणीनो सगळी शक्ती दिता. खंय आमी आसा हो आमकां विचार करुया. स्वता प्रमाणे आमी उलयता, स्वता प्रमाणे आमी जियेता, सोत आमी मानून घेता, सोत आसा तें आमच्या जिवितान आमी आपणायता. अशें केलें जाल्यार बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत सगळें बरेंपण आमकां येतलें. हो संवसार बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक सुदारपाच्या वाटेर चलतलो. जंय दोशी आसात, जंय वेगळोचार आसा, जंय बाबा भयणीनो करप्शन चलता, जंय एकामेकाक लोंच दिवन बाबा भयणीनो आमी एकामेकाक मारूंक सोदता, जंय संवसार पाड जाल्लो आसा, जंय संवसार स्वार्थी जाल्लो आसा, ह्या संवसाराक आमची गरज, जेजूच्या पाटलावदारांची गरज. स्वताचे गवाय आमी जावया. अदीक आनी अदीक हें स्वत आमी आपणावया. आमच्या जिवितान हे स्वता प्रमाणे जिवंक आमी वावरया. तेन्नाच की जेजूक साक्षी दिवंक आमी पावतले, सुर्गीचें राज आमचे मदें विस्तारूंक आमी पावतले. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. Dupaso Zosopurmon Tumdomi Sota Sorga Itzburi Amchigana Isora Tujemuga Ormeswara Kortana Ormeswara
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले साबून मागात. तुझ्या आदरल्या बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदरांक सर्वेस्पोर मानून घेऊन सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुझी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तूच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमचे भक्तीचे इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परा देव पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांचो ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडो ना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विचार दी. ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करा. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेला, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेला, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोरजुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगाता त्याच येसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. स्वताचे गवाय जावंक आमकां जेसून सर्गीचो बाप आमचो बाप करून दिला आनी आमी अदीक आनी अदीक ह्या संवसारांत चुकलेल्यांक भोगसूंक आनी स्वर्गांतान ह्या संवसारांत ताचे राज हाडूंक आमकां मागण्यांत शिकयला. खतखत्यान धीर घेवन सगळी बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थालीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवास. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवास दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूं सुखा एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओतो जेसू आमकां स्वताक गवाय दिवंक आपयता. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. समय आज म्हज्या भितर वयचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू बरो Jesus worthy Pora, solida tumemoi, sono nagai, povero di cieli, tu cazzo con Dai Poi solo Ora di cieli Tu cazzo con Tu ci dai buona
रातुया काकलूच सारा बापा सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखांत दोयीन आमकां वांटो दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाऊ आज सांजे इंग्लीश मीस आसचे ना फाल्यां एकूच मीस 7:30 वाजता चोत्रेदोरची फाल्यां एकूच मीस आसतलें 7:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पवित्र आत्मो म्हजे देवला म्हाका पवित्र करून आतां आनी शांती संतोष प्रिती मनशाक करून धाडटा. दुबल्या वरी खबर दिवच्या वैताग सुटका परगट कोच्या तुद्याक परतून नदर दिवच्या बापाक म्हाका आत्मो दिला. पवित्र आत्मो म्हजे देवला म्हाका पवित्र करून आतां आनी शांती संतोष प्रिती मनशाक